तुमका खबर आसा न्ही, रवी नायकांनी एका वेळार आमकां म्हटलें, म्हणजे हालींच थोडे दिसा पयलीं म्हटलेले की बिर्याणीचे तांदूळ आमी लोकांक दिता म्हणून. आनी बिर्याणीचे तांदूळ लोकांक जर दिता जायत, हालीं 3-4 दीस जाले तुमी पळयला लोकांक सोसायटीचे कसले किड्याल्ले तांदूळ मेळटा, ते गोठ्याल्ले तांदूळ मेळटा. म्हाका रवीक विचारूंक जाय, बाबा हे गोठ्याल्ले तांदूळ हेकाच तूं बिर्याणीचे तांदूळ म्हणटा? तूं एकूच फावटी ते जेवन दाखय मरे आनी मागीर लोकांक तरी दी मरे. ते तुझे सगळे हे जे तांदळाचे हे आसा पळय, हेतून तुम्ही बारकायेन लक्ष घालना. तुमचो तो पार्सेकार पळय आसा, पार्सेकार पळय डायरेक्टर गोपाळ पार्सेकार, तो सेक्सुअली हॅरेसमेंट ऑफिसांनी बायलांक करता. तेजी एसपी कडेन बी कंप्लेंट जाल्ली आसा. हे जे व्हडले पेपरार तेजे येयले, तेजेर दक्षता ना. तो ऑफिसांनी बसून ती नाटकां करता. तेका हे फिल्डार धाडपाक जाय न्ही, वच म्हणून पळय म्हणून. त्या गोडामान कुसलेले तांदूळ आसा का बरे आसा? तूर डाळीची तुम्ही वाटलेली, साखरेची तुम्ही वाटता येता, तांदूळ तुमचे असे वाटले येता. सबसिडी दिता म्हणून सांगले सोसायटीवाल्या, ते तुम्ही दिना. आणि आमच्या अड्ड्यात तुम्ही असले कुसलेले तांदूळ मागता. आणि तो रवी, आपण रवी सूर्य हे ते असले उलयता. अरे सूर्य तू जाल्यार हे तांदूळ तुका कसले ते कळना? सितारामाचो चेडो हांव, रवी कितें नाका जाले हे मातशें कर. का वाडे वाडे अक्कल बुडे तसले बी जाला तुझे, तुका कळना? तुझे कडेन हे आसता, तुझे एक शब्द ना मरे. आज तुझ्याकडे एक शब्द ना उलोवपा. बिर्याणीचे तांदूळ म्हणटा तू, लोकांक असल्या रितीन त्रास करता. लोक बाबे उलयनात, लोक उलयना म्हणून लोकांक कितें हाडून घालता. ती गोदामाची एक दीस तरी तुवें गैराव काडून पळयला तो कितको कीड पडल्या थंयसर ते पळया. ती साफसफाई करा, त्या डायरेक्टराक सांग भोव म्हणून, त्या ऑफिसरांक बी घ्या आनी भोव म्हणून. आनी लोकांक दिता जाल्यार ती तांदूळ बरेपणान दी, नाल्यार दिनाका. आणि ती हे पळय बिर्याणीचे तांदूळ तू आमकां दिता. एक दीस वरांनी तू आणि तो पार्सेकार रानांनी जे आनी आमकां दाखया, हे पळय हे ते बिर्याणीचे तांदूळ आमी जेयले म्हणून. आणि हेजे उत्तर हेका दिवपाक ना. सद्या खंय गेलो तो रवी? रवी रवी म्हणून आपण सूर्य बिर्या म्हणटा, खंय गेलो खंय? हा, लोकांक इतले तांदूळ दिताल्या आपण चेक करतलो पळयतलो हे ना. तो प्रमोद सावंत आन्सर करता, चीफ मिनिस्टराक तो बसला थंयसर आनी तो सांगता आपण पळयता, चेक करता, सगळ्यांक सांगता. अरे कितें चल्ला ऑफिसांनी, कितें चल्ला ते तुमकां खबर ना. तुम्ही फक्त इलेक्शनाक आपूण जिखोंक जाय हे झेत मारता. मागीर तेज्या उपरांत त्या लोकांक कितें दिवंक जाय, काय दिवंक जाय ते तुमकां खबर आसना. आनी सांगता बिर्याणीचे तांदूळ दिले म्हणून. रवी बाबा वच आनी जेय ते एक दीस व्हर आनी सोसायटीतले तांदूळ, मागीर कळटले तुका कोण बिर्याणी खाता आनी कितें खाता ते. देव बरें करूं.